साथ आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, तसेच आमचे गोवा शिपयार्डचे CMD BB नागपाल, आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसचे डायरेक्टर डॉक्टर डीसा, रेस्ट ऑल शिपयार्डचो सगळो बाकीचो स्टाफ, आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचो सगळो स्टाफ, पत्रकार मित्र म्हणजे मोगाळ भयणीनो आणि भावानो, सगळ्यात पयली हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा गोवा शिपयार्ड अंडर द CSR तांच्यांनी ऑटोमॅटिक ऑक्सिजन जनरेटेड प्लांट विच इज अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज मोर दॅन 1 crore ऑफ रुपीज तांच्यांनी आज आमच्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस कडेन हँडओवर केलो. म्हणजे आमकां गरज लागता तेन्ना जी गजाल दिवपाचें काम हें तांच्यांनी निश्चितच केलें. हाच्या सुवातीचेर हांव एक गजाल निश्चित मेन्शन करतलो की पुराय गोंयांत वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द कोविड मॅनेजमेंट, द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स वी हॅव फुल्ली प्रिपेर्ड. 100% we have fully prepared for the both infrastructure आणि ह्युमन रिसोर्स. हांव ह्युमन रिसोर्स इतक्याच खातीर म्हणटा, इन केस थर्ड वेव जर आयली जाल्यार फॉर द वॉट एवर द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द ह्युमन रिसोर्स, फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द स्टाफ, फॉर द पॅरामेडिकल स्टाफ्स, इवन दो फॉर द एम्ब्युलन्सीस, म्हणजे आमी नेटवर्क जे रेडी करपाक जाय आशिल्ले ह्या क्षेत्रांत गोंयांतले पुराय नेटवर्क ते रेडी केलां. वी हॅव फुल्ली प्रिपेर्ड बट पीपल शूड प्रिपेर्ड. हांवें कित्याक म्हणटा, आम्ही पळयलें की सेकंड वेव येतली तेन्ना म्हणजे ज्या पद्दत केन्ना येवं शकता येद्या व्हडल्या प्रमाणात हाजो विचारूय कोणी करूंक नाशिल्लो. आमच्या शेजाऱ्यांतल्या स्टेटींत इन केरळ, इन महाराष्ट्रा आमकां अलर्ट जावपाक जाय. तांच्यांनी आपल्या पब्लिकाक अलर्ट केला, कारण मॅक्झिमम केसीस वीच इज एट प्रेझेंट इन द केरळ अँड सेकंड आय थिंक इट इज इन महाराष्ट्रा. महाराष्ट्रात खूब मोठ्या प्रमाणात कर्फ्यू इम्प्लिमेंट करपाक लागला. चवथीच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हणजे हांव इतकेंच सांगतलो, आमी मोठ्या प्रमाणात गोंयकार चवथ मनयता, गणपती उत्सव मनयता प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान, सार्वजनीक क्षेत्रांतल्यान. बट ताच्याच बरोबर आमी प्रिकॉशन्स घेवची पडटली. पब्लीक जाग्यांचेर प्रिकॉशन्स घेवची पडटली. एखाद्या दुसऱ्याक जर कोणाक जोर येता, एखाद्या दुसरो जर कोण टेस्टींग गेला, हांव बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे टेस्टींग करून आयिल्लो मनीस आपलो रिपोर्ट ये म्हणसर पब्लिकान तेणी इनवॉल्व जावचें न्ही, पब्लिकान तेणी वयचें न्ही. ही शूड वेट फॉर द रिपोर्ट. आपलो रिपोर्ट जर पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार आपल्या घरच्यांची काळजी आणि लोकांची काळजी आपल्या बरोबर तेणी घेवप हें गरजेचें आसा. प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी प्रत्येकाक म्हणजे आमी एट प्रेझेंट मॉनिटर करीत आसाच, म्हणजे फॉर आवर हेल्थ डिपार्टमेंट, आवर मॉनिटरींग टीम एट प्रेझेंट ऑल्सो फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस अँड आवर IT सेल टील डेट ऑल्सो दे आर मॉनिटरींग इट. म्हणजे होम आयसोलेशनान कोण आसा ताका फोन करून तुजो ऑक्सिजन लेवल कितलो आहा, तुजो टेम्परेचर कितलो हें मॉनिटर करता. बट जो पॉझिटिव्ह जावपाचो आसा तो काय आमकां कळचो ना. म्हणून एखाद्या वेळी जाका सायन्स अँड सिम्पटम्स दिसता तेणी जाता तितके बेगीन टेस्टींग करप, तेणी जाता तितके बेगीन होम आयसोलेशनान वचप किंवा जाता तितके बेगीन हॉस्पिटलायज जावप. दीस इज गरजेचें, सामकें गरजेचें आसा. कारण आमी फाटले फावटी पळयलां, एकदां कॉम्प्लिकेशन जाली किंवा एकदां CT स्कोर 12 पेक्षा क्रॉस जालो, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो टू मॅनेज. फाटलेय फावटी हांव सांगता म्हणजे CT स्कोर 12च्या वयर गेल्या उपरांत ताची कॉम्प्लिकेशन्स केन्ना वाडटा ही आमच्या एक्सपर्ट टिमीकूय कळना. म्हाज्या बरोबर डॉक्टर सगळे एग्री जातले ह्या विशयाचेर. त्या खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक उलो मारता परत एकदां प्रेस मिडियाच्या वतींतल्यान हांव कळोवपाक सोदतां, चवथीच्या उत्साहात आमी सगळ्यांनी म्हणजे चुकून सुद्दां लक्षणां दिसता आसत आपल्याक तपासून घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवं नाकात आनी आपल्याक चवथ चुकतली म्हणून तपासून घेयनासतना रावूं नाकात. एक वर्स एक वेळ चवथीक आपल्याक सायडीक रावचो पडल्यार जाता, बट तपासून घेवप हें आपल्या खातीर न्ही, आपल्याय पेक्षा चड आपल्या भुरग्यांक इम्पॉर्टंट आसा. आपल्या भुरग्यांच्या दृश्टीन प्रिकॉशन्स घेवप हें चड गरजेचें आसा. कारण आमी एटलिस्ट मिनिमम 1 dose ऑफ द वॅक्सिनेशन वी हॅव टेकन, बट भुरग्यांक आमी वॅक्सिनेशन दिवंक ना. काही प्रमाणात रेअरली आमी पळयता की एखाद्या दुसऱ्या भुरग्याक हें इन्फेक्शन जातना व्हेरी रेअरली आमकां दिसता. विथ क्लोजली आवर गोवा मेडिकल कॉलेज टीम and our epidemiologist team from the Director of Health Services, they are closely monitoring, they are closely in connection with all the private pediatrics hospitals. हांवें मुद्दामून सांगता, our expert team which is under the health minister, our the task force teams under me, we are continuously meeting with the expert doctors. आमी कितें जावपाक शकता, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाजे हांवें त्या खातीर म्हटलें म्हणजे आमचे कडल्यान कितें करपाक जाय सरकार म्हणून तें आमी करता, बट लोकां कडल्यान कितें करपाक जाय तें खूब म्हत्वाचें आसा. तें जर लोकांनी केलें नासत म्हणजे हांवें तशें म्हटलें
प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, टेस्टिंग करपाक जाय, ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसा. त्यो करप जाल्यारूच आमी थर्ड वेव गोंयांत येवची ना किंवा थर्ड वेव गोंयांत येवपा पासून आडोवंक शकतले जे म्हणटा हें खूब म्हत्वाचें आसा. गोंयांत चवथीच्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सायड्स आमचे रिलेटिव्ज आसतले किंवा आमचे गोंयकार जे भायर रावता ते येता आसतले. ॲट प्रेझेंट आमी म्हटलां की बोथ वॅक्सिनेटेड जाल्ले तांकां अलाव करचें म्हटलां किंवा RT-PCR सबमीट करचें म्हटलां. पण हें सगळें करता आसतना म्हणजे बॉर्डरीचेर सगळी कडेन आमी लक्ष दवरून आसात, बट ताज्याय भायर गोंयांत कोण येता ताजी तितकीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ज्याच्या घरात येता ताजी तितकीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. इधर तो केरळांतल्यान आयला, मुंबयंतल्यान आयला आसत जाल्यार तेणी RT-PCR केल्या काय ना, म्हणजे ताका कफ कोल्ड आसात, ताका सायन्स सिम्पटम्स कितें दिसता आसत जाल्यार तेणी वचून पटकन किंवा आमी ताका फोर्स करपाक जाय की वचून टेस्ट करून घे. ही प्रिकॉशन्स जर घेतली जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता आमी फुडली वेव जी येवपाची आसा ती थारोवपाक शकतले. ती थारोवपाची गरज आसा, कारण आमीच सगळ्यांनी उरलेल्या लोकांची प्रिकॉशन्स जी आहा घेवपाक जाय. आवर हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ एंड गोवा मेडिकल कॉलेज स्टाफ हे सगळे जाण म्हणजे आपल्या परीत ही तेंची प्रिकॉशन्स घेत आसतात. बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल वन हू इज कमिंग. हांव दुसरी गजाल जी सांगतलो वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें काल म्हटलें की 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द फर्स्ट डोज आमी कंप्लीट करपाक शकल्या. म्हणजे टेक्निकली फक्त 10% ऑफ द हांवें कित्याक म्हटलां की इलिजिबल people from the state, it is approximately 11,50,000 and approximately no doubt आमी जे मायग्रंट आसा, जे टुरिस्ट आसा, जे हांगा रावता तांकांय वॅक्सिनेशन इट इज approximately 40,000 to 50,000 of the doses we have given, but at least the 40,000 to 50,000 of the people that are not staying in the state but they are listed in our population census. त्या खातीर म्हटलें की वी आर ऑल्सो म्हणजे आमी फक्त गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी अजून 100% ऑफिशियली डिक्लेअर्ड इतक्याच खातीर करूंक ना. हिमाचल प्रदेशान केलें कारण आमचो सेन्ससाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या प्रमाणे दाखयता तो फिगर वेगळो आसा, आमचो फिगर वेगळो. वी आर इन कॉर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. कारण आमी जर आमचो पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार डेफिनेटली हांव 100% आनी डेफिनेटली प्राउडली सांगतलो आवर हेल्थ डिपार्टमेंट टीम अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वजीत राणे एंटायर म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर बोरकर एंड हीज टीम जो वॅक्सिनेशन दिवपी लास्ट आमची ANM आसा ताज्या पर्यंत आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग देम फॉर द गुड वॅक्सिनेशन दे डीड इन अवर स्टेट इन एवरीवेअर. सगळी कडेन इन पेरिफेरी ज्या ज्या पंचायत एरियेन वचून टिका उत्सव ज्या पद्दतीत आमी मनयला खरोखरूच एप्रिशिएट करता हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक एवरीवेअर. आतां वेळ आयिल्ली आसा दुसरो डोस घेवपाची. हांव गोंयकारांक परत एकदां आव्हान करता, हांव प्रत्येक गोंयकाराक परत एकदां रिक्वेस्ट करता. इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. सेकंड डोस हो आपल्या टायमार ज्या टायमार ज्याचो डोस आसा तांच्यांनी वचून घेयात. आनी मिडियाच्या भावा कडल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदतां निग्लेक्ट करूं नाकाच. बऱ्याच जाणांक दिसता कित्याक कांय गरज ना ती म्हणून, म्हणजे ताजो इंटरवल जावन गेलो, टायमींग जावन गेलो तरी सेकंड डोसाक कारण आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ त्या टिका उत्सवाक तुमची वाट पळयता. हांव मुद्दामून सांगतलो तुमची वाट पळयतात, तुमी येयात आनी सेकंड डोस घेयात. चुकून माकून गोंयांत रावपी सगळे भायले लोक जे कोणीय आसात तांच्यांनी फर्स्ट डोस घेयात. आमी ना म्हणूंक ना. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ वॅक्सिनेशन विथ अस. देर इज एक्सेस ऑफ वॅक्सिनेशन इज अवेलेबल विथ द हेल्थ डिपार्टमेंट. आमकां सहकार्य करात. आमकां 100% फर्स्ट डोसूय क्लियर करपाक जाय. अँड टील द 31 ऑक्टोबर जर सगळ्यांनी टायमार डोस घेतलो आसत 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी आमचो पुराय वॅक्सिनेशन स्टेटींतले कंप्लीट जालें हें अनावन्स करपाक शकतले. त्या खातीर हांव फक्त अनावन्समेंटा खातीर न्ही तर आमकां वी आर कन्सर्न अबाउट द पिपल्स हेल्थ. ताज्या खातीर सांगता आमी लोकांच्या आरोग्याची आमकां काळजी आसा. लोकांच्या आरोग्याची काळजी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटांतले सगळे स्टाफ घेता. म्हणून तर गोंयांतलें वॅक्सिनेशन 100% पुराय करपाक गोंयकारांनी एकामेकाक सहकार्य करचें, गोंयकारांनी एकामेकाच्या मदीं अवेरनेस करचो, एकामेकाक मेळून तांच्यांनी वॅक्सिनेशन सेंटरचेर धाडचें. कोणीय मेळ्ळो काय मुद्दामून विचारात तुवें वॅक्सिनेशन घेतलें, घेवंक ना जाल्यार वचून घे. ही जबाबदारी आसा, ही जापसालदारकी आसा, ही आमची सगळ्यांची आसा. म्हणून तर आपल्याक फुडें मेळपी मनीस ताका मुद्दामून म्हणजे बिफोर शेकिंग हँड आस्क हिम इज इट यू हॅव टेकन द वॅक्सिनेशन ऑर नॉट. दॅट इज नीड. ती गरज आसा. हांव तुका हात मेळोवच्या पयलीं जर तूं सेक्युअर्ड आसा म्हणजे तुवें वॅक्सिनेशन घेतलें काय कितें हें विचारप तितकेंच गरजेचें आसा. तें जर विचारलें आसत आमी सगळ्यांच्या मदीं एक मोठो अवेरनेस क्रिएट करपाक शकतले. कारण आमी जशें म्हणटा बरो हो मरे, जेयलो मरे, वॅक्सिनेशन घेतलें मरे हें विचारात.
हे जेन्ना एकामेकाक गोंयकार विचारपाक लागतले पळय न्ही, खूब मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस क्रिएट जातलो. तो जावपाची गरज आसा. कारण बऱ्याच जाणांक सेकंड डोसाच्या बद्दल म्हणजे निग्लेक्ट करपाक लागला. हांवें पळयलां की जांचो ऑलमोस्ट 20% जांची डेट जावन गेली, 20% ऑफ द पॉप्युलेशन त्यांची सेकंड डोस घेवपाची डेट जावन गेली तरी वॅक्सिनेशन सेंटरचेर येयना. हें चलचें ना. हांवें त्या खातीर म्हणजे आमी रिक्वेस्ट करता, आमी परत परत आव्हान करता की तेंच्यांनी घेवचें. त्या खातीर आयच्या सुवाळ्याचेर परत एकदां फॉर द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तांच्यांनी वेळच्या वेळी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय राज्यांत हे सदोदीत वेगवेगळ्या माध्यमीन CSR एक्टिविटीच्या वतीन आसात. बट वीच इज ऑल्सो म्हणजे आमी म्हणटा की गोंय हे सदोदीत शीप बिल्डिंगा खातीर वळखलें वता. इट इज बिकॉज ऑफ शिपयार्ड, बिकॉज ऑफ द शिपींग इंडस्ट्री ज्यो खूब पोर्तुगीज रेजीमच्या पयलीं पासून शीप बिल्डिंग इंडस्ट्री गोंयांत आसा. आनी म्हाका दिसता आतांच आमी नव्यान सुरू केल्लें आमचो वीच इज एन अंडर द MSME वी हॅव स्टार्टेड दॅट हांगा वेर्ना स्टार्ट केला आमी तो. इट इज अ क्लस्टर वी हॅव स्टार्टेड एट शिपींग मरीटायम क्लस्टर. आनीकूय बी गोंयांत शीप बिल्डिंग इंडस्ट्री खातीर आनीक प्रमोशन मरीटायम क्लस्टर अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच वी हॅव स्टार्टेड in the Verna industrial estate, which will give boost for the shipping industry. Not only the boost for the shipping industry, but for the technocrats, those who are interested in the shipbuilding. आमचे नवीन नवीन तरणाटे जे शिप बिल्डिंगेन वचपाक सोदता ताज्या खातीर ही बरी गजाल आसा. म्हाका दिसता तांकां स्कोप दिवपा खातीर वेरियस टेक्निकल त्या खातीर तांकां आयदर एप्रेंटिसशीप आसतलें, आयदर ट्रेनींग आसतलें किंवा ह्याच पद्दतीचे अजुनूय लागपी शिप बिल्डिंगान आशिल्ले आमचे भुरगे हांकांय बी गोवा शिपयार्डात प्रमोट करपाक जाय. आनी डेफिनेटली बीबी नागपाल ही वील टेक द इंट्रस्ट आनी मॅक्झिमम यूथ वन हू इज इंट्रस्टेड इन द शिप बिल्डिंग दे विल गिव द ऑपॉर्च्युनिटी टू अपग्रेड देअर स्किल, टू डेव्हलप देअर स्किल इन अ गोवा शिपयार्ड्स. Once again, I'm very much thankful for BB Nagpal and Goa Shipyard, entire staff of the Goa Shipyard for this CSR activity under which they are given the automatic oxygen generated plant for our South Goa District Hospital. Thank you. परत एकदा चवथीच्यो सगळ्या जाणांक उनुनीत परबी चवथ व्हड्या उत्सवान मनोवया. बट त्याच बरोबर चवथीच्या बाबतीत आमी कोविडाची प्रिकॉशन्स घेवया आनी वॅक्सिनेशनाचोय बी अवेअरनेस जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात चवथीक नेवऱ्यो खाल्ल्यो काय म्हणून विचारतलेत, बट वॅक्सिन घेतले काय ना हे आमी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात लोकांक विचारतले, जेणे करून वॅक्सिनाचें प्रमोशन हे चवथीच्या निमित्तान आमी करतले हाजी अपेक्षा हांव समेस्तां कडेन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.